आमकां पिसुल्ल्या म्हायडीसीन 2 युनीट आसा. एक आदित्य पॅकेजींग एंड रिश्वा पॅकर्स. ओके. कसले कसले प्रॉडक्ट्स आसा आमचे? वी आर बेसिकली इन पेपर प्रॉडक्ट्स लायक कॉरिगेशन बॉक्सेस एंड टिश्यू पेपर्स. हे दोन्ही प्रॉडक्ट्स आसा ते आमी मॅन्युफॅक्चर करता. ओके. कसले प्रॉब्लम्स आसा मॅम तुमच्या इंडस्ट्रीन? इंडस्ट्रीन एट प्रेझेंट म्हटल्यार कितें आसा आतां म्हाजो टिश्यू पेपराचो युनीट आसा. टिश्यू पेपराच्या पावर ताका कमी लागतालो म्हणजे एक अरावंड 25 HP वीच वी हॅव एप्रूव्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट. आतां हांवें मशिनरी अपग्रेड केला. नाव लास्ट 2-3 years वी आर इन टिश्यू पेपर बिजनस. सो आतां मशिनरी अपग्रेड केला ताका आनी पावर कन्जम्पशन चड लागता. सो आमी डिपार्टमेंटाक फायल घातला पण तेंच्या कडेन तितलो लोड ना आमकां दिवपाक. सो म्हणजे हांव अशें सांगूंक सोदता की पावर मिनिस्टराक किंवा अशें रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी आमकां ट्रान्सफॉर्मर हांगा बसोवन दिवचो. कित्याक बिकॉज वी आर इन स्मॉल युनीट आसल्या कारणान आमी म्हणजे तितले आमी ते अफोर्ड करूंक शकना. नाल्यार आमकां डिपार्टमेंट सांगता की तुमी तुमचो प्रायवेट ट्रान्सफॉर्मर बसया आमी हें दिता म्हणून. ते पॉसिबल अशें जायना म्हणजे बींग अ स्मॉल युनीट. म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता पावर मिनिस्टराक तशेंच वाळपय आमकां त्या ज्युरिडिक्शनान येता की वाळपयच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाकूय रिक्वेस्ट करता की आमकां तेंच्यांनी पावर असो अवेलेबल करून दिवचो असो. हो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा. मे बी फुलफिली जातलो कित्याक हांवें फायल ऑलरेडी पुटअपूय केल्लें आसा. इनक्रीज इन लोड म्हणून अशें मशिनरी अपग्रेड केल्ली आसा. म्हाजें इन्स्पेक्शन बी जाल्लें आसा. मे बी जावंकूय शकता. म्हणजे चड बेगीन जायत जाल्यार मातशें बरें जातलें असो. आनी कसले प्रॉब्लम्स मॅम आसा? आनीक बेजिकली अशें कांय ना. पयलीं लायटीचो खूब जातालो तो आतां आमकां जायना. कांयच म्हणजे खूब म्हणजे एक 90% रिडक्शन आसा. पयलीं खूब पावर फ्लक्च्युएट जातालो हे पण आतां ते अंडरग्रावंड केल्ल्या नंतर आमकां तितको हें जायना. आनी स्लायटली हांगा म्हणजे फूल इंडस्ट्रीन एक वॉटर मातशें प्रॉब्लम आसा. म्हटल्यार तें सुद्दां आमचें ऑलमोस्ट सॉल्व जावपाचें आसा. कित्याक लास्ट टायम जस्ट 2 months बिफोर MDन हांगा विजीट मारलेली अंडर G20 आनी तेणें एश्युरन्स दिला की ही वील डू दॅट. आमकां येता मातशें कमी प्रमाणान येता आनी ज्या इंडस्ट्रीन म्हणजे खूब वर्कर आसा तांकां तें सफिशियंट अशें जायना. आनी ते कितें जाता ते वेल आसल्यार तेतून तो परत परत पंप मोडटा ब्रेकडावन जाता. मागीर 1-2 दीस मागीर ताका रिपेरिंगाक वयता तेन्ना मातशें जाता. पूण म्हाका दिसता ते वॉटर प्रॉब्लम आमचें सॉल्व जातले बिकॉज ही ऑलरेडी इन्स्पेक्टेड द सायट एंड आमी एसोसिएशना तर्फे आमचे हे प्रॉब्लम MD सराक सांगले. सो जातलें अशें दिसता. केन्नाच्यान इंडस्ट्री तुमची हांगासर? एक्चुली म्हाका 2012 डिसेंबरान म्हाका प्लॉट अलॉट जाल्लो आनी त्या नंतर आमी इमिजिएटली कन्स्ट्रक्शनाक घेतलें कंप्लीट. सो ऑलमोस्ट अरावंड 1 year कन्स्ट्रक्शनाक गेले सगळें डॉक्युमेंटेशन. 2014 वी हॅव स्टार्टेड एक्चुअल. सो 7-8 वर्सां वयर जाली. सो पयलीं जशी सिच्युएशन आसली तेज्या पेक्षा आतां सुदारलें अशें दिसता. हय भरपूर प्रमाणान सुदारला. स्पेशली लायट्स आनी बाकीचे जे हे आसा म्हणजे बुश कटींग किंवा आनी आमी जेन्ना एसोसिएशन फॉर्म केलें तेज्या नंतर म्हणजे आमी परत सांगताले आनी थँक्स टू फिल्ड मॅनेजर हांगासरले जेन्ना आमी प्रॉब्लम्स ताका सांगले तेन्ना तेणी इमिजिएट एक्शनाचेर ते खूब फावटी आमकां करून दिले. सो मच अशे प्रॉब्लम आमकां फेस करचे पडूंक ना. इवन दो इन रेनी सिजनान जर केन्ना सर मातशी सायडीन आसा ते आमकां गाडयेन येतना म्हणजे बुश बी कटींग कर म्हणजे इमिजिएटली करून दिला किंवा अशें हें करून दिला. मच अशें जावं ना. हे 4-5 वर्सांक तर अजिबात अशें ना म्हाजो एक्सपिरियन्स अशें. तुमची सद्या पावर कन्जम्पशन कितली आसा? ह्या इंडस्ट्रीक म्हाजी 25 HP आसा एप्रूव्ड आनी आदित पॅकेजींग आसा ताका 45 HP. हय. आनी कितें प्रॉब्लम्स आसा तुमकां लेबर म्हण किंवा आनी कसले इश्यूज आसा? गार्बेज? ना म्हाजे पेपर प्रॉडक्ट्स असल्या कारणान ती गार्बेज म्हाजे ते येवन व्हरतात. सो आय डोंट हॅव एनी इश्यू ऑफ गार्बेज. कित्याक ती मागीर रिसायकल जाता. आय स्टोर इट एंड वन्स इन अ वीक दे पिकअप लायक अशें. म्हाका सद्या आतां मशिनरी म्हणजे अपग्रेड करपाक म्हणजे स्टक उरला बिकॉज ऑफ पावर हेका लागून मातशी तितकेच म्हणजे ते स्पेशल ट्रान्सफॉर्मर घाल म्हणटात ताका लागूनच. नाल्यार बाकी ना. कदाचित तो आतां जावपाकूय शकता कित्याक इट इज ऑलरेडी प्रोसेस्ड आसा न्ही. सो अशें हें ना म्हणजे मच अशें प्रॉब्लम हांव फेस करना. बेजिकली आमकां हांगा म्हणजे बँकींग फॅसिलिटीज ना. म्हणजे आमकां एक तर होणा वचचें पडटा ते टायम वेस्ट जाता अशें. म्हणजे हांव रिक्वेस्ट करता की आमकां IDC ऑफिस बिल्डींग आसा तातूंत आमकां बँकींग फॅसिलिटी एक कुरियर अशी दिवची अशी म्हणून. प्लस आमकां हांगा कॅन्टीन ना.
अशें सो केन्ना टिफीन कॅरी करूंक ना कितें मातशें प्रॉब्लम जाता आनी बाकीचे आसा ते अशे स्ट्रिटाचेर मेळटा एज पर म्हाका अशें दिसता की स्ट्रीट ते म्हणजे तितलें हायजेनिकूय ना हांगा सो आमकां मातशी कॅन्टीन फॅसिलिटी दिवची अशें म्हणजे रिक्वेस्ट आसता आनी एक क्वेश्चन आमी एम डी कडेन घातलेलें आसा ऑलरेडी तेणेन ते सगळें हें करून घेतलां म्हणजे एप्रूव करून घेतला कदाचित मातसो टायम लागतलो हें करपाक ऑन प्लेस येवपाक टायम लागतलो बट इट इज ऑलरेडी फॉरवर्डेड म्हणजे आमच्या एसोसिएशना तर्फे आमी ते फॉरवर्ड केला स्ट्रीट लायटीचो बी कितें इश्यू आसा हांगा स्ट्रीट लायट हांगा नात न्ही म्हणजे अशें स्ट्रीट लायट ना हांगा अशें आनी प्लस एक लायनमॅन आमकां जाय पडटा म्हणजे इंडस्ट्री कसो स्पेशल लायनमॅन ना अशें की तो बी आमी प्रश्न भितर घातला प्लस स्ट्रीट लायटीचो बी घातला आमी ऑलरेडी हें केल्लो आसा आमच्या लेटरा तर्फे गेल्ले आसा प्लेस केल्ले आसा एक लायनमॅन बी आमकां जाय कित्याक आमकां गांवान एक आनी हांगा म्हणजे जेन्ना आमी कॉल करता तेन्ना ते गांवान आसता किंवा कोणाचे अशे विलेज सायड ते आसता म्हणजे हांगा येता म्हटल्यार एक एकदां तांकां खूब वेळ वयता सो एक इंडस्ट्रीक डेडिकेटेड असो 24 आवर्स आमकां दिवचे आनी प्लस पेट्रोलिंग एक केन्ना रातचे एक रावंड अशें आसचो सेफ्टी खातीर अशें म्हजें मत